आसा जो फर्स्ट आमी सांगले की ह्या भुरग्यांची सर्वीस प्रोटेक्शन हांकां मेळपा जाय। त्याच्या खातीर पयलीं म्हटल्यार हांकां एक ऑप्शन आसा जे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हांकां डायरेक्ट घेवचें। दुसरें ऑप्शन आमी दिलां तें जर पॉसिबल ना जाल्यार ह्या भुरग्यांची सोसायटी करची, जशी PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा तशी लायफगार्ड सोसायटी करची, त्या अंडर तांकां रिक्रूट करचें। अदरवायज ते पॉसिबल जायना तुमकां थर्ड ऑप्शन आसा आमी एज अ युनियन वी आर रेडी टू सर्व फॉर द गव्हर्नमेंट। आज सरकार 200 करोड ह्या दृष्टी कंपनीक प्रायव्हेट कंपनीक तुमी दिता, आमी थोड्याशा पगारान फायनली सर्वीस कोण दिता बिचाचेर हे भुरगे सर्वीस दिता। कंपनी थंय तांकां कांयच फॅसिलिटी दिनासतना ते बरी सर्वीस दिता। त्या खातीर आमी युनियन आमी सरकार कमी पयशांनी बरी सर्वीस दिवंक सोदता। ते जर तुमकां पॉसिबल जायना फोर्थ ऑप्शन इज हांकां होमगार्ड सर्वीस जी आसा तेच्या अंडर हांकां हाडचें आनी लायफगार्ड म्हणून होमगार्डाच्या अंडर तांकां लायफगार्ड म्हणून सगळ्या बिचाचेर सर्वीस दिले। हिच्या ऑप्शनां आमी सरकाराक दिता, हिच्या ऑप्शनां खातीर दिता की ह्या दृष्टी कंपनीच्या जे अंडर आता 10 वर्सां जाली ती काम करता, 10-12 वर्सां जाली काम करता, पूण तांकां जॉब सेक्युरिटी ना, लायफाची सेक्युरिटी ना। म्हणून हे सगळे गोंयकार भुरगे आसा तेंची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा। ताका लागून गव्हर्नमेंटान आतां हांकां कन्फर्म हांकां जॉब प्रोटेक्शन हांकां दिवपाक जाय। म्हाका घरा कडेन सुद्दां पासून आमी जेवतना पासून आमकां विचार करचे पडटा की आमकां फाल्यांकूय पावपाक जाय कितें तरी, अशें आमकां जेवपा पासून दीस काडलेले आसा। आमी पेजयेन पासून जेल्ले आसा आमी एक टायम अशी ती पासून सुरय तांदळाचे मातशें तरी सरकारान थोडे तरी दया आमचेर करा म्हणटा, माया मातशी तरी आसूं न्ही गोंयकार म्हणून कितें तरी करात म्हणटा, मात तरी आसपा जाय दया माया म्हणून।